बेळगांवांत गोंयची बस आडून आंदोलन करप म्हळ्यार म्हादय खातीर कर्नाटकाचो संघर्श हातूंत दिसून येता। म्हादय खातीर कर्नाटका सारको गोंयकारांचो एकवट गरजेचो आसा अशें विजय सरदेसाय म्हणटा। कर्नाटका उदक डायवर्ट करपा खातीर जाता तितलें ट्राय करतली आनी ताजे खातीर तांचे भितर एक सगळ्यां भितर एकवट आहा आनी एकवट ताजे फुडें सगळ्यांकूच तो ते म्हादय डायवर्ट केल्ली जाता। सो जो मनीस हांगा सरकारान आसा ताजे पुतळो लासप ताजे पोस्टर लासप आनी ताजे अगेन्स्ट एजिटेट करप हें एक्सपेक्टेड जाय म्हणटा तें आमचे गोंयच्यान। गोंयां आमी सगळे थंडावले, गोंयां आमचे भितर एकवटूय ना म्हादय खातीर आनी प्रवाह म्हणटा इतले पावसान इन्स्पेक्शन केलां गोंयच्या खातीर कितें जालां तें म्हाका जाल्यार कांय दिसना। इतले पावसान तें दिसतलेंच, डायवर्ट जालें ना अशें दिसतलें। गिमान तें इन्स्पेक्शन जावंक जाय आशिल्लें। म्हाका दिसना हे प्रवाहा खातीर आमकां कसलोच फायदो जातलो म्हणून। आनी गोंय सरकार म्हादय खातीर कांयच करना आनी गोंयचे पॉलिटिशनूय बी आमचे भितर एकवटूय ना आनी आमी कांय करूंकूय पावना आनी बीग ब्रदर एटिट्यूड कर्नाटकाचो सदांच चलता। तांकां थंय ते पॉलिटिकल पावर हावस आसा म्हणटकच तांकां दोनूय पॉलिटिकल पार्टीज तांकां मातशे फेवरेबली पळयतात। गोंयकारांनी आमी आमचे लढो आमीच उबारूंक जाय।